दिपकावणी करपाक लागपी सामान: शेणूल, पेट्रोलमस दिवो, वावभर लांबायेचो सुरो आनी नुस्तें सांबाळपाक एक पिशवी. हें पळय शेणूल. दाव्या वटेन जें चित्र आसा तें उबें धरलेलें शेणूल आनी उजव्या वटेन जें चित्र आसा तें जमनीर घालता, नुस्तें धरपाक कशें घालता ताचें तें चित्र. हाका पेट्रोलमास दिवो अशें म्हणटा. दाव्या वटेन जें चित्र आसा तो दिवो पेटोवच्या आदलें चित्र आनी उजव्या वटेन जें आसा दिवो पेटयल्या उपरांत चित्र. हालींसराक असले दिवे कमीच पळोवपाक मेळटा. इलेक्ट्रिकल चार्जेबल लायटी आतां आयिल्ल्यो आसा बाजारांत, त्यो घेवनूय बीन कांय नुस्तेकार दिपकावणी करतात. हो पळय सुरो. दाव्या वटेन आहा तो वावभर लांबायेचो सुरो. लेखकान सांगलां पाठांत आनी लाडू मामानूय बीन की दिपकावणेक रातच्या वेळार फाटल्यान जिवाणी येता, तर त्या वेळारूय सुरो जाय पडटा. तशेंच तोकी जावं लांबोळये नुस्तें जें आसता तांकां हो सुरो सामको गरजेचो. ते एक सारके पळत आसता म्हणून होडके कडेन तांकां सुऱ्यान मारून घट धरूं येता, कापूं येता. म्हणून हो सुरो सामको दिपकावणेक गरजेचो. उजव्या वटेन जें चित्र आसा तें नुस्तें धरलेलें जें आसता तें नुस्तें सांबाळपाक ती पिशवी. दिपकावणेक कांय स्पेशल अशे जागे आसतात दिपकावणी करपाक. लेखकान पाठांत सांगलां देंवणें. घरा सकयल जें देंवणें आसा त्या जाग्याचेर आमी दिपकावणेक वयताले. न्हंयेचेर देंवपाक जी वाट आसता ते वाटेक देंवणें अशें म्हणटा. हें रस्त्या वयल्यान जें दिसपी देंवणें आसा पळय तें देंवण्याचेंच हें दुसरें चित्र. जे हे वाटेन ते न्हंयेचेर देंवोन वयता. खराडी. खराडी हो असो एक जागो ज्या जाग्याचेरूय दिपकावणी करताले. खराडी हो उथळ जागो आसता आनी ह्या उथळ जाग्याचेर बारीक बारीक फातर जे आसता त्या व्हांवतें उदक तेजेर बसून त्या जाग्याचेर बोमाडेशें येता आनी ह्या जाग्याचेर बारीक बारीक नुस्तें थंयसर आपल्याक खाण सोदपाक येता. ह्या जाग्याचेरूय बीन दिपकावणी करता. तुमी ह्या चित्रांत पळयता आसतले की खांबे खांबे दिसता ताका बंधारो अशें म्हणटात. हो बंधारो सरकारान हालींसराक ते बंधारो बांदल्या कारणान उदक व्हांवून वयता तें आडायता आनी देगीक आशिल्ल्या भाटांक ताजो वापर जाता. आनी एक तुमकां दिश्टी पडटलो थंयसर एक पोल आसा तेजेर मार्कींग केल्लें आसा डिफरंट. तें मार्कींग जें केलां तें दाखयता की न्हंयेचेर कितले हायटीन उदक आसा आनी कितलें पावसा दिसांनी उदक वयर चडटा तेन्ना न्हंयेचेर वयपाक कितलें डेंजर तेंय बीन दाखोवपा खातीर सरकारान थंयसर हे पोल घातलेले आसा. शिरणेचीं झाडां. लेखकान सांगलां की रातचे दिपकावणेक वयताले त्या वेळार न्हंयचो परिसर एकदम सुंदर दिसतालो. पेट्रोलमासाच्या उजवाडान देगीक आशिल्ल्या शिरणीच्या झाडाच्यो सावळ्यो फाटीं फाटीं वयताल्यो. ताचेर जीं पानां जीं आसा झाडाचीं शिरणेचीं ती तिकतिकतालीं म्हणजे शायन जातालीं. तें पळोवपाक सुंदर दिसतालें. दिपकावणेकार फुड्यान पावता पावता म्हणसर ह्या झाडांचेर आशिल्ली घोटेरान शेवणीं उडोवन वयतालीं. टिटापय नांवाचें शेवणें आसतालें. आतां पळय शिरणीचीं जेन्ना हांव न्हंयेचेर गेलो तेन्ना म्हाका वेगवेगळ्या तरांचीं शिरणीचीं झाडां दिश्टी पडलीं. बारीक पानांचीं म्हळ्यार ल्हान झोपां आसलेलीं, मातशीं मोठ्या पानांचीं आनी मदीं तुमकां व्हडलें चित्र दिश्टी पडटा तें अदीक मोठ्या पानांचीं म्हळ्यार व्हडलीं झाडां. अशीं 3 तरांचीं शिरणीचीं झाडां पळोवपाक मेवळीं. आनी ह्या शिरणीच्या झाडांचेर घोटेर करून शेवणीं बीन आसता. लेखकान सांगलां शिरणीच्या झाडांचेर जी घोटेर करून शेवणीं आसतालीं ती टिटापय ती आड्डत जेन्ना दिपकावणेकार फुड्यान पावताले तेन्ना ती आड्डत उडत वयताली. हेंच तें शेवणें टिटापय.
ह्या टिटाकोईक इंग्लिशीन रेड वॉटर लॅपिंग अशें म्हणटात. गुळगुळीत फातर. पाठांत लेखकान सांगलां की दिपकावण्यांक वयता त्या वेळार फातरांचेर निसरून पडपाची शक्यताय आसता. त्या खातीर जोतें घालप वचप आसनाशिल्लें. गुळगुळीत फातर ते हेच, पण अशे सारके सुळसुळीत फातर आनी उदक व्हांवून गेल्ल्या कारणान ताचेर शेळो जाता आनी होच शेळो खावपाक मोळयो येता. हे फातर जे उखलून तुमकां दाखयता तो लेखकाचो भाव दादी म्हणटा पळय तो. तर गुळगुळीत फातर कशे न्हंयेन आसता तें हांगासर पळोवपाक मेळटा. दिपकावण्यांक वयताले, तुमकां केन्ना नुस्तें खावपाची एक तर रूच आयली जाल्यार तुमी तांच्या घरा कडेन येताले आनी माश्यांक या म्हणून तांकां व्हरताले. तेन्ना तुमकां ही जे अणभव जे येयले ते नुस्तें धरपाचे ते पयलीं पासून आशिल्ले? तो इस्को लागता न्हू, तो इस्को लागता म्हणटकच आमी तेन्ना मातशे दोगूय जाणटे कशे आनी इस्कोलाक वयताना तो एका थींच येयली माश्यांक या म्हणल्यार जाल्यार म्हाज्या कडेन बत्ती आसा हांगा ये, हांगासून आमी माश्यांक वता, हांगासून हाडटा दिसता हांगा खावपाचें आनी थीं हाडटा तेन्ना थीं खावपाचें. म्हणजे आमी अलग करून वांटणी करून घेवपाचें ना. बरोबर. तितले थीं खावपाचें, हांगातले हांगा खावपाचें अशें आमचें चलता. आजून मेरेन तेंच चलता. पूण आतां 4 वर्सां आनी मी ती न्हंय सोडल्या, डायबिटीज जाल्ल्या. न्हंय सोडल्या आनी त्या नुस्तें कशी मोळवो गांवा, मोळयाचें गांवा, खर्चाणी गांवा, मल्लीचें गांवा, पोंगाचें गांवा, खडसाचें गांवा, कळ्ळें, गोळशें गांवा. म्हणजे 4 तरांचें नुस्तें आमचे न्हंयेक आसा. एकेच तरेचें अशें न्हू, ती नांवां घेवन पावून जा. खूब नांवां आसा तशें. पूण हे सावे नुस्तें सगळें न्ही? हे सावें सावें हालीं तितकें सावें नुस्तें आनी बरें व्हडलें हांगा येतें सुद्दां तेन्ना त्या टायमार. आतांच्या टायमार मेळना. आतां मातशें जिलेटिनी जालें, कितें ब्लिचींग पावडर जाली, ताका लागून तें बरखास्त जालें. हे तुमच्या हातीन आहा तें नुस्तें धरपाचें हें अशें घालपाचें, अशें रोवलें, अशें घातलें. हे नुस्तें हाडून हो हात असो धरलो, असो धरून हो इल्लो 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 धरलो नुस्तें धरपाचें आनी हेज्या सरकटच्या वयर अशें आनी मागीर अशें मोडलें का तें आवळ्ळें, अर्द्या पाळ जालें. अर्द्या पाळ जालें तितून परत तें अशें करपाचें, अशें म्हाज्या हातीर घेवपाचें, नुस्तें घालपाचें, दिवपाचें, पोतयेन घालपाचें. आमच्या बरोबर हांगासर आमचे लेखक प्रकाश पर्येकार तांचे भाव जे आसात ते बीन तांचे बरोबर दिपकावण्यांक वताले आनी तांचे कांय एक्सपिरियन्स आमचे कडेन आसात, तांचे कांय अणभव आमचे कडेन आसात. तर दिपकावण्यांक वयपा खातीर आदीं जशें नुस्तें मेळटालें तितलें आतां मेळटा अशेंच ना आनी जे उमेदीन आदीं वताले ते वचपाकूय आतां तितली उमेद ना अशी. आमचे आतां भुरगे वयता, आमचे आतां चेडे वयता, पूण हुमण आमी हाडटा वो न हाडटा, हुमण जाता वो न जाता. आमी तेन्ना ना भरपूर खायचे हाडी, इतले हाडी सारके भरपूर नुस्तें पायली भरायचे. पूण खावपाक जाय तितलें हाडप, उरलेलें बेश्टें पिड्ड्यार करप ना. आमी खावपी आसना तेज्या वेळार भरपूर खाताले. आमकां 2-3 किलो दोगांकच पावना जाय. अशें जातालें. 3 किलो जर आमकां मातशें न्हंयचें गावलें नुस्तें जाल्यार आमकां तिसऱ्याची गरज ना, आमी दोगोच उखली तितके. कितलेंय गावलें ओळून घालपाचें, शीत घेवपाचें ना, बाकी खावपाची ना, इतलें शीत घेवपाचें जावं एक चपाती घेवपाची आनी नुस्तें ओळून घालपाचें. आमी एकदां तोप आसलो, तो तोप भर घालल्यार दोगांच्या फुड्या, तिसरो येवंक जायना आसलो, तोप खलास. इतले खावपी. भाऊ तुमी अजूनय वयता दिपकावण्यांक न्ही? दिपकावण्यांक वयता, अजूनय वयता, गरोवपाक वयता, गरोवणी करपाक गावता. पूण पावसाच्या दिसांनी ते करपाक गावचें ना. पूण आतां न्हंयक गरोवपाक मेळटा पावसा दिसांनी. पूण आतां न्हंयक उतार येयला ह्या दिसांनी, म्हणजे पाणी कमी जालें, खरडे उक्ते जाले आतां आच्या पार हे तर ते तोडूंक गावता. आतां आच्या पार हे तर ते तोडूंक गावता. आतां दिपकावण्यांक ह्या दिसांनी आतां रंग आसा, दिपकावण्यांक आतां रंग आसता, म्हणजे रंग जेवता म्हणटा दिपवाडीक आतां आनी बघपाचें ना. म्हणजे आयले तरी तो पयले तरी तुका सबर भोंवंक गावता. बरोबर. हांगा गांवांत जालें, खराडी उतारले काय थंय गेले, थंयसून थंय मेरेन कुडश्या मेरेन खराडेकूच मोळयो चडसो पाणी होता थंयच मासो आसता. गांवांत पाणी वयता न्हू, थंय नुस्तें आसता. आनी ह्या दपकालाक जे आसा त्यो आमच्या आतां तारी
तेकाच नुस्तें तशें तशें गावचें गावचें. पाणी धांवन वयता न्हू हां हां थंय नुस्तें आसता नुस्त्याचें वस्त चड आसता म्हणजे खाणां हाडां बारीक मोठ्या थंय भोंवता न्हू मोठें नुस्तें आहा तें बारकेल्या नुस्त्याक खांच्या जागो मोठे नुस्तें बारकेल्याक बारकेला खाता बरोबर आनी मागीर ते काळता येळे काळान आमी पावली म्हणजे आमकां खंय ते हेदें गावलें चॅक केलां जाल्यार घातले शेडून काय ताकतीन बरें आनी आमचें चडान चड मोठें गावल्यार मागीर सुर्यान तें मारपाचें ना ते पाणी इतलें आसता तुरो मारून सुरो गांवांत मारूंक ना कमरभर आसता म्हणजे आमची चेड्डी भिजता हां बरोबर चेड्डी सुद्दां भिजली बुडचें पडलें आता बुडचें पडल्यार जाता उगडी घालपाची नुस्तें मेळत जाल्यार काश्टी भिजतली सगळं बुडा आमी बरोबर इतक्या पाण्यात भोंव आमी सबंद बुडा हां तेणी दिया दाखोवचेलो हय आनी त्या बुडाक नुस्त्या उकळपाक इतकी म्हाका तकली आसली हय, त्या वेळार. आतां त्या वेळार आतां सोडली झेप सोडून दिला. सोडली 4 वर्सां आनी न्हंय सोडल्या त्या पयलीं वयता आयज राती सुद्दां म्हाका चेडो आपय हां हां म्हाज्या कडेन जायना म्हटलें जायना इतक्या पाण्यात गेलो म्हाका मागीर 5 मिली येता बगड्या वचून बरं तर लाडू मामा तुमकां देव बरो करूं आमकां आमच्या खातीर तुमी येवन हे जे कितें तुमचो अनुभव आमचे कडेन रावता आमचे सगळ्या जे शिकपी भुरगे आहा तांच्या मुखार आमी मांडपाचो जाता तितले पळय यत्न करतले तो तुमकां देव बरो करूं तुमी